मुळगांव जावपी मैदानाच्या बांदकामात घोटाळो जावना हो सरपंचाचो दावो म्हळ्यार लोकांची चक्क फसवणूक आसा अशी टिका मैदानाक लागून झगडपी थळाव्या तरणाट्यां सयत प्रतिनिधींनी केल्या। या प्रकाराक लागून सरपंचान चूक मागची नाजाल्यार आमी वोगी रावचे नात, सत्य कितें आसा ते जनते सामकार हाडटले अशी शिटकावणी तिडकल्ल्या तरणाट्यांनी दिल्या। तिडकल्ल्या तरणाट्यांनी नियोजित मैदानाचेर जमून सरपंचाच्या वक्तव्याचो जाहीर निषेध केलो। मुळगांवच्या खेळा मैदानाच्या वयल्यान जाल्लो आरोप दिकाबूल करपी आसा। खेळा मैदानाच्या बांदकामात अजिबात अर्थीक घोटाळो जावना अशें स्पश्टीकरण मुळगांव पंचायतीची सरपंच मानसी कवठणकारान दिल्ले खरें। मजगती हो सरपंचाचो दावो म्हळ्यार लोकांची चक्क फसवणूक आसा अशी टिका मैदानाक लागून झगडपी थळाव्या तरणाट्यां सयत प्रतिनिधींनी केल्या। या प्रकाराक लागून सरपंचान चूक मागची नाजाल्यार आमी वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या मुळगांवकारांनी दिल्या। सरपंचान आनी एक गोष्ट हे केली की आमी ग्रावंडा बद्दल कसलोच फ्रॉड करूंक ना म्हणटा ती स्टेटमेंटान तिच्या म्हटलं आमी ग्रावंडा बद्दल कसलोच फ्रॉड करूंक ना। आमी आमच्या कसल्याय स्टेटमेंटान म्हणूंक ना तुमी फ्रॉड केला। आमी फक्त क्लॅरिटी मागताले ग्रामसभेक आणि स्पेशल मिटिंगेक सुद्दां ते हेंच्यांनी कांयच करूंक ना हेजेर। आणि पंचायतीक हांव चॅलेंज करता, ओपन चॅलेंज करता, जर तुमी ह्या ग्रावंडा संबंधात न्हू बाकीचे जर पंचायत तुमी रिलेटिव्ह कामान जर तुमी कसलो फ्रॉड करूं ना चॅलेंज एक्सेप्ट करा, आमकां सांगा, आमी सांगता तुमी कसलो फ्रॉड केला तो ही चॅलेंज तुमी घेता, प्रेस कॉन्फरन्स घेया आणि सांगा आमी चॅलेंज एक्सेप्ट करता म्हणून। एक अशें आसा की 40 वर्सां जाली आमी हे आमचे भुरगे झगडटा, आमच्या भुरगेपणान आमी झगडटाले की 40 वर्सां की ग्रावंड जावंक जाय आनी भुरगे हांगासर खेळपी बऱ्या पैकी खेळपी आसा तरी आमकां ग्रावंड मेळूंक ना। आमी मुळगांव कुमदिगालीन आमच्या कंपोनंटांक जागा ना घरा बांदपाक, तरी आसतना ती आमी तांकां कडेक काडून आमी हो 10-12 हजार स्क्वेअर मिटर जागा ग्रावंडा खातीर, कित्याक सगळे मुळगांव गांवचे भुरगे खेळचे एक आमची उमेद कशी आसली आनी ते नांव कितें तरी करचें हें आसलें। पण आयज पर्यंत कितें ग्रावंडांक आमी हांगासर आतां पळयलें 60 लाख मोडले म्हणटा, पण 60 लाखान हांगासर तशें कांय दिसना 60 लाख मोडल्या सारकें। कित्याक त्या खातीर हांव कितें म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन बेगींतले बेगीन हो ग्रावंड जावचो। तशेंच आतां तुमकां आमी एक रिक्वेस्ट करता ग्रामस्थांच्या जावं खेळाडूंच्या वतीन रिक्वेस्ट करता की ही जर तुमी आमकां जर मिटींग घेवन जर सांगलेलें, तशीच आतां 31 तारखेच्या पयलीं तुमी सांगा एक मिटींग घेया आणि ग्रामस्थांक क्लॅरिफिकेशन दिया तुमचें की बाबा आमी खरेंच ग्रावंडा खातीर आसा आनी जें कितें आमचें जें आमी हें म्हटलेलें तें चूक आहा। हो जो ग्रावंड आसा ह्या ग्रावंडाक आमी सगळ्या ग्रामस्थांनी बरोचसो सपोर्ट केल्लो। कुंबले दादीन फ्री ऑफ कॉस्ट ही जमीन दिल्ली की ग्रावंड जावपाक जावं, आणि जेन्ना पंचायतीन जो प्रपोजल घेतलो विदीन 50 लॅक्सान हो ग्रावंड करून घेवपाचो आणि आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान बरोचसो हांगा सपोर्ट करून तो स्टार्ट केल्ले। सो आयची परिस्थिती अशी आसा की तो ग्रावंड कंप्लीटूच जालो ना। हांव ते सरपंचाक ते प्रेस घेवन ते सांगले पळय ते एकदम खोटे उलयल्या ती, कारण ह्याच ग्रावंडाची लास्ट जी हांगासर सॉफ्ट माती घालपाक जाय आसली ती माती 6 लाखाचो कितें मनरेगाच्या अंडर सुद्दां फायल रेडी जाल्ली। आमी इतलेंच सांगलेलें की हेका सॉफ्ट माती घाला आनी आमकां खेळपाक जावं भुरग्यांक तो रेडी करून दिया। ती फायल तेंच्यांनी तशीच दवरली, ते 6 लाखाचें काम फुडें व्हेलें ना आनी त्या खातीर हो ग्रावंड हांगा तसोच उरला। सो आमी आजूय सांगता की तुमी बेगींतल्या बेगीन हो ग्रावंड आमकां कंप्लीट करून दिया, कित्याक ग्रावंडाची परिस्थिती अशी आसा की भुरगे हांगा खेळूच शकना। इतले तुम्ही काम केला म्हणटा आनी आमी सगळे फ्रॉड करूंक ना, हे करूंक ना। आमी गांवांतल्या लोकांनी केन्ना फ्रॉड केला अशें म्हणूंक ना, पण तुमी रॉंग मेसेज दिली गांवांक आनी भुरग्याकूय आतां तुमी गृहीत धरता। हांगा पॉलिटिक्स हाडूं नाका, हे सगळे पॉलिटिक्साकूच लागून अशें जाता अशें आमकां दिसता। आनी जर तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सानूच लोकां कडेन सांगपाक जाय जाल्यार तो ग्रावंड केन्ना करतलो ते बी कंप्लीट डेट दिया आमकां। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।